पंचायतीचो जाहीर प्रचार सोपलो। 45 बूथ असुरक्षित, गंभीर आणि संवेदनशील। 5038 उमेदवार, 8 लाख मतदार, 186 पंचायतींक फाल्यां मतदान। बिहारात एनडीएक धपको। मुख्यमंत्री नितीश कुमारान 160 आमदारांच्या तेक्या सयत राज्यपालाकडेन दिलो राजीनामो। लालूच्या आरजेडीच्या तेक्यार परत जाता मुख्यमंत्री। सुप्रीम कोर्टाची अर्द गुटलावन मोपा प्रकल्पाचे काम चल्ला। चांदेल जीएमआरान आनीक 70,000 स्क्वेअर मीटर रानात जमनीर केल्या झाडांची कत्तल। थळाव्यांची कोर्टात वचपाची तयारी। मुणकारी केशी तडीक लावंक खासा मामलेदार। कायदो सुवेवस्थेची तालुक्यांनी अतिरिक्त मामलेदारांक जबाबदारी। बाबूश म्हणटा ग्रेटर पीडीए केल्ली आपले पुरती राजकीय व्यवस्था। मडगाव पालिकेचेर सत्तांतराचे संकेत। बीजेपीचो मंडळ अध्यक्ष म्हणटा 4 नगरसेवक बीजेपीच्या वाटेर। 13चे गणित जुळले काय नगराध्यक्ष आमचो दिगंबराचो खंय संबंध ना। पीडब्ल्यूडी 400 इंजिनियरांचो उणाव। इंजिनियरांच्यो 50% वॅकन्सी। मंत्री म्हणटा मुख्य सचिवच आमचो सचिव, ताचेर लोड वाडला, सचिव बदलचो पडटलो। म्हादय ट्रिब्युनलान तिनूय राज्यांक नवे डीपीआर दिवंक सांगल्यात। नव्या डीपीआरांक जाय डिमार्केशन कर्नाटक करता, आमी 10 सुवातीचेर करता, डब्ल्यूआरडी मंत्र्याची जाप। 408 मेट्रिक टन दाळ खरेदीक मुख्यमंत्री सावंत आणि पीडीएस मंत्री गोविंदान दिल्ली 22 एप्रिल 2020 मान्यताय। दोगांकूय सगळे खबर। विजयान कॅबिनेट डॉक्युमेंट घालो वाऱ्यार। ताळगाव कार्दोज वाड्यार भाड्याक दिवपाचे सामान दवरिल्ल्या घराक उजो। 350 खुर्च्यो, स्कूटर, 4 वॉटर पंप, वॉशिंग मशीन लासून काबार। महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार। बीजेपीच्या 9, शिवसेना शिंदे कॅम्पातल्या 9 जणांनी घेतली सोपूत। बीजेपीच्या चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजनान, शिवसेनेच्या उदय सामंत केसरकरान घेतली सोपूत। सरकारान पोगो टेबल करून असंविधानिक म्हणून सांगपाचे। आरजी आमदार विरेश हेडॉन। पोगोची एलर्जी आसल्यार 60 वर्सां डॉमिसायलाचे दुसरे बिल हाडात, आरजीची चॅलेंज। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 16,000 वयर। एक्टिव्ह केशी 1,35,000। फाटल्या 24 वरांत 49 जाण सोंपले। गोंयांत नव्यो केशी 120, एक्टिव्ह केशी 946। वास्को सप्ताची फेरी आनीक 2 दीस वाडयात। स्टॉलवाले म्हणटात धंदो ना, भाडे सुटना, दीस वाडयल्यार 4 पैसे येतले। पुलीस म्हणटात जिल्लो अधिकाऱ्याच्या अर्दे प्रमाण ब्रेस्ताराक गुटलावपाचे। अनमोड घाटात पावसान पालसणां कसप चालूच। दूधसागर देवळा लागसार सकाळी पालसण कसून रस्तो ब्लॉक। माती क्लियर करून येरादारीक उक्तो। शापोरा न्हंयत बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्याची अंधाधुंदी। न्हंयचो धोडो कोसळून शेताभाटा इबाडली। न्हंयतले जिवावळीक धोको, तळणकारांक हुस्को। कारवार सावन मडगांवां मार्केटात नुस्तें हाडपी कंटेनर ट्रक ब्रेक फेल जाल्ल्यान कुंकळे बांदार पडलो। राती सुमार 1 अपघात। पुलिसांक हाडून ड्रायव्हर जिल्लो हॉस्पिटलांत। उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूक संसदेन दिलो फेअरवेल। नायडू जालो भावूक। प्रधानमंत्री मोदी म्हणटा व्यंकय्या नायडूच्या अणभवाचो देशाक लाव मेळत रावतलो। मराठी फिल्म टीव्ही इंडस्ट्रीतलो ज्येष्ठ कलाकार प्रदीप पटवर्धन काळाच्या पड्ड्या आड। हार्ट अटॅकान मरण। तो 64 वर्सांचो आशिल्लो। आम आदमी पार्टीक गोंयचो राज्य पक्ष म्हणून मेळ्ळी अधिकृत मान्यताय। भारतीय वेंचणूक आयोगान काढली अधिसूचना।
राष्ट्रकुल खेळा सर्तींनी भारत 61 पदकांसहित 34 सुवातेर, 22 भांगरा, 16 रुपया आणि 23 काश्या पदकाची जोड.